नमस्कार. प्रुडंट मिडियाचे खबरां चित्रांक तुमकां येवकार. पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. पंचायत वेंचणुको घेवपाचो अधिकार सरकारा कडेन दवरपी गोंय देशांतले 6 राज्यां एक राज्य. बाकीच्या राज्यांनी दिला वेंचणूक आयोगाक अधिकार. अजून मेरेन दक्षिण गोंयांत 14 बिनविरोध. रस्तोच ना थंय रस्तो सारको करपाचे कंत्राट काडपाचे PWDचे कर्तूब उक्ताडार. 70 सोनाळ घडिल्लो प्रकार. बिगर येवजण खर्चा खाला काम केल्ल्यान भ्रष्टाचाराचो दुबाव. केंद्र सरकारान गोंयचो कोटा 73% उणें केल्ल्यान काणकोणच्या शेतकारांचेर आयला संकट. केरोसिनाचेर चलपी शेताचे पंप पडले बंद. केरोसीन पुरवण पयलीं आसली तशी करची, शेतकारांची मागणी. विर्डी धरणाची उंचाय 10 मिटरान वाडयिल्ल्यान गोंयचेर जातले वायट परिणाम. गोंय सरकाराचे जलस्रोत विभागाक कांयच खबर ना. मंत्र्यान अभ्यास करचो, जाणकारांची मागणी. आनी खेळा मळार गोंय क्रिकेट असोसिएशनाचो थिये आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम प्रकल्प कोर्टांत आडकलो. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार प्रकल्प चालीक लावपा खातीर फुडाकार घेतलो म्हूण नार्वेकाराक आस्त. आता खबर विस्तारान. पंचायत वेंचणुको घेवपाचो अधिकार राज्य सरकारा कडेन दवरपी गोंय हे देशांतले 6 राज्यां एक राज्य. बाकीच्या राज्यांनी हो अधिकार वेंचणूक आयोगाक दिला ही गजाल उक्ताडार आयल्या. दुसरे वटेन वेंचणुके खातीर भरिल्ले अर्ज फाटीं घेवपाचो बिरेस्तारो निमणो दीस आशिल्ल्यान गोंयभरचें चित्र सांजे स्पश्ट जालें. सांजे उसरां आयिल्ले आंकडेवारी पळयली जाल्यार 14 जाण बिनविरोध वेंचून आयल्यात. 5,934 उमेदवार उबे रावल्यात. 1,557 जाणांनी अर्ज फाटीं घेतल्यात. It is in fitness of things that the State Election Commission will be handed over the responsibility of delimitation as well as reservation because of 2 reasons. Ministry of Panchayati Raj, Government of India has also recommended about 10 years ago that these powers need to be transferred. The spirit of the constitutional amendment also says that all voting processes should be dealt by the spirit of the 73rd and 74th Constitution is that, and you will be also surprised to know that about 20 states in the Indian Union have given this job to the State Election Commission. Only 6 or 7 have not given, and Goa was one of them. Like Kerala, and there are many more. I don't have that statistic. The date is announced by the State Election Commission, and this is also one of the recommendations of the Panchayati Raj Ministry. Local state government has not spoken anything about that as to who will declare the date of, who will decide the date of elections. But again, there is one very important provision which all my friends will be knowing, that in case there is a delay, there is an express Supreme Court judgment that we may go to either High Court or Supreme Court directly in case the elections are delayed. 10,512 nominations आए total. Today scrutiny has been done, and after the scrutiny we have found that 7,308 applicants have valid. One important thing is that we have received some data about, as of now, some data about unopposed candidates. So as of now, this figure also will get revised by the time we leave from here. But total 14 till now, 14 have come as unopposed. Total number of electors is 7,29,476, of which
3,66,452 are female and 3,63,024 are female. Are male, sorry, male. Are male. Number of polling booths are 1489. Number of polling stations 1137. रस्तो सारको करपाच्या नांवान नाशिल्ले कडेन रावन रस्तो करपाचो प्रकार सत्तरी सोनाळ घडला. PWDच्या अभियंत्याचें कर्म थंयच्या एका शेतकारान उक्ताडार हाडला. हातूंतलो एकलो अभियंतो कारखानीस हेर एका असल्याच केशींत सध्या निलंबीत आसा. घडये नव्या रस्त्या खातीर येवजण खर्चा खाला फायल पास करप कुस्तार आशिल्ल्यान बिगर येवजण खर्चा खाला नव्या रस्त्याचें काम करपाचो प्रकार आसूये असो दुबाव. शेतकार दत्तात्रय जोगान उक्ताडार हाडिल्ल्या केशीचेर पळयात लौकीक शिलकाराचो रिपोर्ट. सत्तरीत कडतरी सोनाळ हांगा हो प्रकार घडला. शेतकार दत्तात्रय जोग रस्तो नाशिल्ल्यान बरेच त्रास काडटा. सरकारान त्याच्या घराकडेन वचपाक अर्द्या मेरेन कच्चो रस्तो केला. घराकडेन वतना लाकडी पुलावयल्यान वचचें पडटा. हो अर्दकुटो रस्तो गाडी चलोवपा सारको ना. फाटल्या विधानसभा वेंचणुके पयलीं PWDन तो अर्दकुटो रस्तो नवो रस्तो म्हूण दाखोवन फायल घाल्ली. दुसरे वटयान दिगंबर नेने ह्या कंत्राटदाराच्या घराकडेन वचपाक रस्तोच ना. हो नाशिल्लो रस्तो सारको करचो म्हूण फायल घाली. ती फायल पास जाली आनी कामाकूय सुरवात जाल्या. तोच त्या रस्त्याचें काम करता. नवो रस्तो म्हूण घाल्ली त्या शेतकाराच्या रस्त्याची फायल मात तशीच पडल्या. घडये नव्या रस्त्या खातीर येवजण खर्चा खाला फायल पास जावप कुस्तार आशिल्ल्यान बिगर येवजण खर्चा खाला नव्या रस्त्याचें काम करपाचो हो प्रकार आसूये असो दुबाव. त्याच गांवचो कंत्राटदार दिगंबर नेने आनी त्या वेळचो PWD खात्याचो अभियंतो संदीप कारखानीसान मेळून हें कारस्थान केलां असो आरोप जोगान केला. म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार तोच अभियंतो कारखानीस हालींच दुसऱ्या कसल्या तरी केसींत निलंबीत आसा. तर त्या इंजिनियरान कितें केलें, हो म्हाजो जो रोड एक्झिस्टींग जो रोड आसलो म्हणजे वापरांत जो रोड आसलो तो रोड तेणें न्यू कन्स्ट्रक्शन म्हणून दाखयलो आनी हो जो त्या कॉन्ट्रॅक्टराचो स्वताचो ओन रोड जो आसलो तेचीच जमीन तेचोच हें बेनिफीट तोच लाभार्थी तोच आनी हें करपी तोच अशें जेन्ना आसलो तो तेणें इम्प्रुवमेंट म्हणून दाखयलो आनी ताका लागून म्हाजी फायल फायनान्स पर्यंत वयची पडली आनी तेची हांगाच्या हांगा ती इम्प्रुवमेंट रोड म्हटल्या नंतर ती तांकां पावर आसता तो हें केलो. पयलीं रोड केन्नाच नासलो थंय. जाय जाल्यार हांकां विचारा, जाय जाल्यार आनी 10 साक्षीदारां उबे करता की हांगा केन्ना रोड नासलोच. हे PWDचे लोक जे पळय आहा न्हू हे संगनमत करता ह्या कॉन्ट्रॅक्टराचें आनी अशें उलटें कितें तरी दाखयता. सध्या ह्या रस्त्याची फायल आचारसंहितेत अडकल्या. 15 वर्सां पयलीं असोच एक पूल ह्या वाठारांत बांदला. मात रस्तो अजून जावंक ना. हांगाच्यान उस्ता पर्यंत रोड करपाची तयारी आसली सरकारची. पूण ते मदीं कितें जालें आनी कितें कांय हांव सांगूंक शकना. मदीं म्हणजे पूल बांदलो तो तसोच वेस्ट उरलो. ते वाटेन फक्त आतां ह्या पुलान आमचा फक्त आतां लोक येता वयता. रस्त्याची वेवस्था कांयच ना. सरकारान आपलो रस्तो केलो ना जाल्यार फामिलीक घेवन उपासाक बसतलो अशी शिटकावणी जोगान दिल्या. गेलीं 40 वर्सां हांव ह्या रस्त्याचे त्रास काडटा. म्हाजे आतां सगळे उपाय हरलेले आहा. म्हाज्यान हो रस्तो क्रॉस करून नजो वजन घेवन कितें वयर चलोन नजो. म्हाजे कडेन आतां एकच उपाय आसा की ह्या टोटल फॅमिलीक घेतलो आनी हांव ह्या रस्त्यासाठी उपोशणाक ह्या रस्त्याचेर बसतलो. सोनाळ सत्तरीच्यान आमचो खबराकार लौकीक शिलकार आनी ज्येष्ठ चलचित्र खबराकार तुळशीदास च्यारी. केंद्र सरकारान गोंयचो कोटा 73% उणो केल्ल्यान काणकोणच्या शेतकारांचेर संकट आयलां. तांचे कॅरोसिनाचेर चलपी शेताचे पंप बंद पडल्यात. सरकारान बेगिनात बेगीन कॅरोसीन पुरवण आसा तशी करची म्हूण शेतकार मागतात. पळयात बबेश बोरकाराचो खासा रिपोर्ट. केंद्र सरकारान गोंयचो कॅरोसीन कोटा सुमार 73% देंवयला. पूण ताचो परिणाम काणकोणचे शेतकार भोगतात. काणकोणांत चडशे शेतकार गिमाच्या दिसांनी शेतां पंपांनी उदका पुरवण करून पिकयतात. शेतकी खातें तांकां सबसिडीचेर पंप दिता. पूण पंप चलतले जाल्यार कॅरोसीन ना. हे पंप कॅरोसिनाचेर चलपी. कॅरोसीन कोटा बंद जाल्ल्यान तांची शेतां करपुपाची पाळी आयल्या. आमी सगळ्याक उदक हेणी कॅरोसीन पंपान लायताय. आतां कितें जालां ह्या म्हयन्याक आमकां गोवोरमेंटाक एक थेंब सुद्दां कॅरोसीन मेळ्ळें ना. म्हणजे कॅरोसीन आमकां काणकोणाक खंयच ना उपलब्ध. म्हणजे आतां एक उदक लावपाचो प्रॉब्लेम जाला. तितलें फोल्डर मागीर फुकट येता सांगपा म्हणल्यार. तेन्ना आमगे मागीर तरी मागणी आहा गोवोरमेंटान कितें पावसाचे 4 म्हयने सोडून कितें फुडले 8 म्हयने कितें तरी कॅरोसीन पंप गोंयांत आहाय पळय तांकां पेट्रोल कितें तरी कॅरोसीन थोडें तरी दिवपाचें हें करचें.
जवळ एक 4-5 वर्सांक 50 शेतकाऱ्यांनी ह्या केरोसिनाचेर चलपी पंप घेतले आसा. सो आतां केरोसिनाचो तुटवड जाल्लो आहा, तेंची तशी कितें कागाळ बी येयल्या काय तुमचे कडेन? थोडे शेतकार येवन सांगत आसा की केरोसीन हें मेळना आनी तेजे बद्दल आमकां कांय अजून तसो ऑथेंटिकेट अशें कांय येवना, पूण शेतकार येवन कंप्लेन करता आपल्याक केरोसीन मेळना. पूण तांकां कांय सोल्युशन आसना न्ही? आमचे कडेन तर सोल्युशन ना. केंद्र सरकारान निकतोच गोंयचो केरोसीन कोटा 73% देंवयला. केरोसीन फकत रांदप आनी घरांत उजवाडा पुरते दिव्यांनी वापरचे अशी अट घाल्या. गोंयाक सध्या फकत 1308 किलो लिटर केरोसीन मेळटा. पयलीं तो 3500 किलो लिटर आशिल्लो. गोंयांत रांदपा खातीर मोठ्या प्रमाणात गॅस वापरतात. हाका लागून गोंयाक केरोसिनाचो तितलो कोटा दिवपाची गरज ना अशें केंद्र सरकार म्हणटा. केंद्रान कोटा पयलीं इतलो करचो म्हूण आपूण यत्न करतलो म्हणपाचें उतर नागरी पुरवण मंत्री दयानंद मांद्रेकारान कांय दिसां फाटीं दिल्लें. पूण तो दीस उजवाडटा आनी कोटा परत वाडटा म्हटल्यार गोंयचे झुलपो गांवकारांसारकेल्या शेतकऱ्यांची शेतां उरतली काय करपतली हाचें उतर घडयेक सरकारा कडेन पासून आसचें ना. महाराष्ट्रात जी पळय शेतकारांची परिस्थिती येयल्या ती गोंयच्या शेतकारांच्या येवपाक वेळ लागपाना अशें ते म्हणटा. प्रुडंट मिडिया खातीर हांव काणकोणच्यान बाबेश बोरकर. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसर.